दोळे धांपून जेजू तूं आमचें सगळें आसाय आनी तुजे वरवीं आमकांय तोच भाग दिताय आमकां देवाचीं भुरगीं करून घेताय पूण आमी सायबीण भाशेन कसलेच वस्तूंक चिटकोन रावनासतना फकत तुकाच कित्याक तुजेच सगळें आमकां सगळें मेळटा ज्यो घडून आयिल्ल्यो वस्तू चिंतना भावना ह्यो आमकां सूख दिना समाधान करिना खरेपणी हें सगळें तुजे वतीन केलें म्हणटच आमी भितरल्यान सारकीं मोकळीं जाता स्वतंत्र जाता आनी कसलीच वस्त आमकां आपल्या ताब्यांत करिना फकत तूं जेजू तूंच म्हाका जाय आनी तुजे बरोबर रावली म्हणटच सगळें बरेंपण तूं आमकां फाव करताय ती तूं आमचें दायज जाता कित्याक आमी हिंचीच वस्त घेवन येना आनी हिंचीच वस्त आमचें सगळें वचचें ना फकत तुजेंच जिवीत कित्याक हें जिवीत देवाचें जिवीत आमचें सगळें तुजे वरवीं आमकां मेळ्ळां आनी तूं आमकां दर दिसा हेच घोटायेन बरीत आसाय आमी तुका आर्गां दिता हांव जेजू साबीण मायन फातीम फ्रांसीस शेवेरान सगळ्या सांतान भक्तांनी तशे भाशेन तांचें जिवीत सारलें सगळेंच तुका वोखून दिलें आनी तूं तांचें सगळें वावरूंक लागलोय तेच भाशेन आमचें जिवीत जावं आनी आमी ह्या वेळार पदार्थ मेलो आनी तांच्या सगळ्या भिरकुंचीच्या लोकां पासत मागता तुमचो सुभा आशिर्वाद तांचेर देवो आनी सदांच तांचें सगळें आसूं Lord, we thank you that you have come into our hearts. You are the Son of God, and you came and you come still in this way, for your presence is with us always. And the more we surrender our thoughts, our feelings, and everything that you have given us, gifts that you have bestowed upon us, when we remain detached from them, then you are our only possession. Truly, we become meek and gentle of heart as you are, for it is through you that we can possess everything else. Because you give us all that we need at the right time, but it was only our greed that took us to things which we wanted because it brought us satisfaction. That's what we thought, but it did not. But Lord, may your presence now heal us completely and reorient us so that we can truly live the way you want us. Proprio Sumia Jesu Christa खुर्सार उमकळटना तुवें बापाक भेटयल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या खुर्सातान उजवतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें तशेंच खुर्सा वरवीं वैभव पुनर्जन्मपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालते खायेन मागता जेजू तुजो जियेताय रासोड चलयताय सासणाच्या सासना नवेलांच्या दिसांनी सकाळची मिसा 7:15 8:15 त्याच प्रमाणे फादर अग्नेलो ताणें आमचे पासत तें मीस पेटयलें आमची काळजां ताणें खरींच जेजूच्या वतीन केली आनी आमकां जेजू दिवन ताणें आमकां ही गोठाय हाडली त्यो बरें करूं फादर आम घेऊया Solveis podum te soveasu Sol podvidate बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून आमच्या हात फुडें करुया म्हज्या फाटल्यान मोगाळा जेजू सर्गींच्या राजाची हत्यारां सोड पदवेदार म्हूण आमकां
हांवें जाला नैतीक शक्तीन आमचें जिवीत चलोवंक आमी भास दिता वचून यात जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा